All right. Ready? Okay, go Jonina. बापाचे पुत्राचे पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. भोग मोगड्या बाप्पा जेसू ख्रिस्ता पवित्र आत्म्या हे वेळार आम्ही तुझ्या नावान एकठांय जाल्या या जाग्यार येजूमाच्या भोव पवित्र आत्म्या हेच्या दिसा पासत आम्ही तुका आर्गां वाखाणी आनी तुका दिनवास दिता. श्रेष्ठ तुझी कर्तुबां हे वेळार तुझ्या उतरान आनी तुझ्या बोडान तूं आमकां तुझ्या मोगान तूं आमकां एकठांय कोत्ताय देखून. आयच्या किरीत दिसा मोगाच्या बापा येवजून तुझ्याच नांवान तुवें केल्याय दर एक मनशाक पवित्र पुस्तकाची ओळख दिवन एका भावा वरवीं ताच्या तोंडांतल्यान उतर भायर सरूंक आनी तें सोत आमकां उक्तें जावन आयच्या दिसा हे सोत दुनिया तुझेंच उतर जावन आसा आनी त्याच उतरान आमी अदीक भावार्थान आमी भरता. हो भावार्थ आमचे ताय आसा दुनिया आनी हे भावार्थाची शिकवण आमकां हे भावाच्या तोंडांतल्यान आमकां हे वेळार मेळटली. जें जें उतर आमकां मेळटलें तें तें उतर आमकां जिवीत दिता, आमकां स्वताचे वाटेन व्हरता आनी आमकां भोव मोगान आमकां भरता. जेजू तूं देव आनी स्वर्गार आनी संवसारान तूं आसाय आनी ह्या उतरान तूं आमचे ताय उलयताय आनी आमकां भोव खुशाल करताय. आख्खे सुमान आनी दर एक दिसाची घोडी आमी तुजे चिंतनान आसता, तुज्या उतरान आसता, आमी तुज्याच उतर आमच्या चिंतनांनी हाडटा, आमच्या उतरांनी हाडटा, आमच्या वावरांनी आमी हाडटा दुनिया. कित्याक हें उतर तूंच जावन आसाय आनी हें तुजें उतर जेन्ना आमी आमच्या मनान घेताना दुनिया तूं आमचें मन शांतीन दवरताय. आमच्या तोंडान उच्चारतना मेड्या ओतम्याक कसलोच अधिकार ना जाता. कित्याक जेजू हें उतर बोलिश्ट, हें उतर दोनूय तोरवाद पाजलोली तोरवाद जावन आसा आनी ह्या उतराचे दुनिया आमकां तूं थीर करताय. कित्याक वांकडे मार्गान तूं आमकां व्हरोनाय पूण स्वताचे मार्गान तूं आमकां दवरताय. तरी हे वेळार हे नांवान आमी एकठांय जाल्या तुज्या आमकां दुनिया घे घे आमकां दवर आमच्या एकल्याच्या हाताक दुनिया आनी हे रायपण स्वर्गार राज्याचे दर एक मनशाक ते मेळूंक तुझे उतर मेळूंक आमकां वापर कर म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. हे आमी मागणी करता जेजू क्रिस्ताचे नांवे. आमेन. Amen. 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 Alicia, you there, Baba? Let's say the prayer for Corona. Yes, teacher. Okay, Baba. Go ahead. कोरोना व्हायरसाक नाकारतले मागणे आर्गां तुका जेजू मोहिमा तुका जेजू दुनिया तुवें म्हणलाय आमच्यान त्या दोंगराक सांगू येता उठ आनी दोरयान पड. जेजूच्या नांवान हांव कोरोना व्हायरसाक शिरापता, त्या जोराक त्या खोखलेक शिरापता, सगळ्या लक्षणाक शिरापता आनी जे भाशेन जेजू तुवें त्या अंजिराच्या झाडाक शिरापले आनी ते मरून गेले तेच भाशेन भावार्थान जशें हांव जेजूच्या नांवान शिरापता हे देंवचाराचें काम आतांच मरून वेता जेजूच्या नांवान आनी ह्या कुडींतलें भायर घालता. वच आनी दोरयान पड जो देवान तुका रोचलाय आनी तूं केन्नाच परत म्हज्या जिवितांत येवचो ना. हांव दुबाव दोरी नासतना पूण काळजांत सोत मानता की जें कितें हांव उलयलां तें खऱ्यांनीच म्हज्या जिवितांत घडोवन येता. तें घडोवन आयलें आनी हांव उलयलां तें म्हाका मेळ्ळें. तर ही जावन आसा म्हज्या भावार्थाची उडगाण न्ही. जेजूच्या नांवान हो व्हायरस ही लक्षणां गुणां ही पिडा मुळांसान मरून गेली आनी म्हजी आख्खीच कूड दर एक सांदो एकदम बरे तरेन वावर करता जेजूच्या जिविता वरवीं. म्हजी आख्खीच कूड नवी जाली आसा आनी म्हाका लांब बरे भलायकेचे माखलेले पवित्र आत्म्यान भरलेलें जिवीत फावो जाला.
मरनाक म्हजे वयर कसलोच अधिकार ना. मरना हांव तुका नाकारता शिरापता जेजूच्या नांवान आनी पूर्ण पेकोनी हांव मानून घेता आनी स्वीकारता जेजूच्या नांवान. आमेन आमेन आनी आमेन. Amen. Amen. Thank you, Amen. Jesus. Amen. Dev Thank you, bore Jesus. koru Olesya. Hello, everyone. Good evening. Good evening. Good evening. कोण रिकॅप करपा आसलोलो म्हाका उगडास ना कोणा सांगलो जाल्यार ना जाल्यार चुकल आसतली दुसरी पाट करूया. Yeah, Perpetua, sorry, you can do the closing prayer, Baba. Okay, सुरू करूया न्ही Yes, no भावा. problem. Brother will start, no? Okay, we'll start. Okay. So कोणा healing करपा जाय कोणा healing जाय मागणी करपा जाय कोणाचेरू. Yeah. सर मुझे चेडवाचेर मातशें करपाक जाय आसलें. हा तुगे चेडवाचेरू ओके. आनी कोण आहा? केसलिया. आनी कोण ना? खाली मोबायलाचेर उरता. Okay, okay. Hello, Sister Maria. Yeah, Jacinta. I also want healing prayer. Okay. Aye. Okay, okay. And anyone else? Yeah, because we are planning to conduct a healing session now. Yeah? Pekoni koria जाल्या brother. पेकोणी कितल्यांक जाय हांगा दोगांक जाय Yeah. खूब लोकांक जाय. आनी कोण आहा? ना मस्ता आनी कोण ना. आज फातिमा ओगी हा. Praise the Lord, sister. I'm listening. I got that. All right, kit korea re brother. Okay, do the teaching and then we'll in between we'll do. What do you think? Okay. Let the teaching start, sister, first. Yeah. Because with teaching only they can get the anointing also, healing. Yes, praise God. Okay. So let's do the teaching. आम्ही कॉमेंट्स करूया आता. Korea. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मोगाळा बाप्पा तुका आम्ही आर्गान वाखाणणी दिता. आयज तू आमकां सगल्यांक ह्या जाग्यार हाडल्याय म्हणून. पवित्र आत्म्या ह्या वेळार आमच्या सांगाता तूं आसाय. आनी जेन्ना हें देवाचें उतर हांव म्हज्या तोंडांतल्यान उलयतलों तूं म्हज्या ताळ्याक म्हज्या आख्या कुडीक तुजें अनॉयंटींग दिवन तुजी पदवी दिवन ही जी उतरां उलयता ही पवित्र आत्म्या उद्देशीं ह्या म्हज्या भाव भयणांक आयकूंक हें तूं आतां कळीत कर. आनी बापा आमची जानवाय ह्या वेळार आमकां नाका, फकत तुजीच जानवाय. तुजेंच उतर म्हज्या ताळ्यांतल्यान म्हज्या तोंडांतल्यान ह्या वेळार सुट्टा तें ह्या म्हज्या भाव भयणांक आयकून तांकां ह्या उतराची सजमणी मेळोनी. ह्या उतरान तांकां तांच्या कुडीक तांच्या आत्म्यांक पेकोणी मेळोनी. आनी Amen. बाप्पा ह्या उतरा वरवीं तुका ह्या वेळार महिमा आनी वाखाणणी फावो जाली. हें आमी मागता जेजूच्या नांवान. आमेन. Amen. Amen. तर म्हज्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक कितें म्हणूं देव बरो दीस दिवं, देव बरी सांज दिवं, देव बरी रात दिवं. म्हजी भयणीक मारियाक थंयसर आतां देव बरी रात दिवपाचो उगोत जाला. पूण खिचोरूय आसूं तुमी आयज तुमकां सगल्यांक बरो देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आनी आयज आमी कॉमेंट्स करचे पयलीं कोण तरी म्हाका सांगूंक शकता आमी कालच्या बुधवाराक कितें शिकल्या ती. कोणाक म्हाका दोन मिनटांनी कोणाक सांगूंक जाता म्हाका कितें शिकल्या ती आमी. जो कोण येयल्लो कालच्या बुधवारा दीस आमी कितें शिकल्या कालच्या बुधवारा दीस. Baba Olesia, come re, tell re Baba. Anexia.
नातून आमी या क्लासीक येत जाल्या आनी आमी जे आयकलां ते विसरत जाल्या कितें जातलें आमी फकत बुधवाराच्या बुधवारा देवाचें उतर आयकूंक येतले हांव पूण तें आमच्या कानार पडचें ना आमी फकत आयकतले हांव आनी तेजे उपरांत कितें घडटलें आमी विसरतले हांव आनी आयज जेन्ना आमी पोत्तून आमच्या मनान हाडटा कित्याक भाव भयणीनो आयकात बरे भाशेन जेन्ना आमी देवाचें उतर आयकता केन्ना आमी मिसाक वेता इगोर्जेन वेता आमी केन्नाच नोटबूक घेवन वचना पूण जेन्ना आमी रितीराक वेता सदांच आमी नोटबूक व्हरता एक पेपर घेता कितें बरयता जे आमकां पवित्र आत्मो शिकयता आनी ही बरी संय जाती आमची संय बरी जातली जेन्ना आमी हे देवाचें उतर आयकता तें बरयता ताचेर नियाळ कोत्ता तें उतर आमी दिसपट्ट्या जिवितान आमी पाळटा आनी तेन्नाच आमकां हे जैतिवंत जिवीत हे भावार्थाचें जिवीत आमी भोगूंक पावतले ना तर आमी फकत आमी समजलें की आमी देवाचें उतर आयकलां आनी देखून आमी बेसांवांनी भरल्या म्हणून ना फकत देवाचें उतर आयकलां म्हणून ताजी सजमणी मेळल्या म्हणून आमी बेसांवांनी भरची ना आमी जेन्ना ती सजमणी घेवन आमी तें उतर पाळटले हांव दिसपट्ट्या जिवितान तेन्नाच की आमकां ताजो फायदो मेळटलो देखून पोत्तून हांव विचारता कोणूय हा हांगा जो कालच्या बुधवारा आयिल्लो कितें सजमणी मेळल्या तुका देवाच्या उतराची जाल्यार तुमी 2 मिनटांनी सांगात म्हाका कोण तरी हा जोनीना सांगता मस्ता सिस्टर जोनीना Yes, brother. तुवें कितें बरयलां कितें आमकां सांगपाक तूं विसरली आतां तुजे नोटबुक्सीचो ना म्हाका दिसता कितें बरयलें तें तुका अजुनूय सजमना म्हाका दिसता Notebook, brother. The page. बरें म्हाका एक सांग ह्या क्लासीन आमच्या बुकाचेर आसत जाल्यार तेका आमकां फायदो मेळटलो ताजो ना आमच्या काळजांत आसूंक जाय होय कित्याक जाणाय आमच्या भुरग्यांक आमी सांगीत जाल्यार बाबा तुजी आतां एग्जाम कॉमेस आहा तूं फकत तुजें नोटबूक वचोन घे आनी एग्जामीक वच नोटबूक घेवन आमच्यान वचोंक जाता एग्जामीक ना कित्याक हें जें ते शिकतात तांच्या मनान आसूंक जाय तांच्या काळजान आसूंक जाय कित्याक थंयसर एग्जामाचो दीस पावलो जें तें शिकल्यात ताका सजमणी मेळ्ळ्या तेंच ताका जबाब दिवंक जातलो पूण आमच्या दिसपट्ट्या जिवितान देंवचार आमकां सांगून आमकां एग्जामिनेशन दिना तो केन्नाय येता आनी तेन्ना जेन्ना तें देवाचें उतर आमच्या काळजान रिगून आसता तेन्नाच की आमी जैतिवंत जिवीत जिवंक पावतले वय की ना होय ब्रदर ना तर आमी समजा बाजारान हा आनी ते आमी जें शिकलां आमच्या नोटबुकाचेर हा नोटबूक घरा हा देंवचार पावलो बाजारान मागीर कितें करया आमी ती तशें करून बरी ब्रदर ताणें नोट्स बी घेतले आसतले पण मातशें लॉस दिसता लॉस दिसता भावार्था वयर उलयलें म्हाका दिसता आमकां लॉस दिसपाचे दीस आतां आमी सोडया कित्याक आमी स्वर्गार वचपाची भुरगीं वय की ना आनी Yes. जेजू आमचे भितर आहा जाल्यार आमकां लॉस दिसोंक जाय जेजूची खबर सांगपाक ना आमी बरे भाशेन ती बरी खबर सगळ्यांक सांगया कसलीच लॉस घेवपाची गरज ना बरें कोण सांगता म्हाका कितें शिकले आमी Brother, you spoke about Romans 1:18. रोमन्स 1:18 कितें खोटेपणान सोद दोतात ते देव नासलेल्या मनशांचे सोड खोटेपणाचे देवाचो क्रोध स्वर्गात देंवलेलो दिसती पडून ब्रदर हांव आनी देवाचें उतर बरोबर आसूंक जाय सारकें व्हेरी गुड Praise God. सांग Yes. सिस्टर सांग Go आमकां ahead, खूप next, yeah. आमकां आवडे हा वय की ना हय पूण आवडे फकत आसले जाल्यार ते आवडे आमच्या जिवितान ते जावपाक बरें येवपाक गरज आमकां कितें देवाच्या उतराची गरज आमचे आवडे
आणि देवाचे उतर बरोबर येतकूच तेन्नाच की आमचो भावार्थ आमकां आमचे आवडे आमकां ते घडून हाडून येता आमच्या जिवितान नातून आमी फकत आमचे आवडेच उरले आणि मोरोसोर आमचे आवडेच उरले आणि ते आवडे केन्नाच आमच्या जिवितान जातले जावचे ना इंग्लिशीन ताका म्हणटा विशफुल थिंकिंग पूण जेन्ना आमकां आवडे आहात आणि आमी खरेंच देवाच्या उतरान रिगून रावता देवांसराक येवनी हाका येवनी ताका येवनी कोणाकूय येवनी पण आमी जाणो की आमचे कडेन देवाचें उतर हा देवाची पदवी हा आनी देवाचें उतर देव सदांच आपल्या उतराक एकदम विश्वासी विश्वासी एक्झॅक्टली विश्वासी आणि समजा आमी देवाच्या उतराचेर आमी आमचो गोट धरून रावत जाल्यार देव जो विश्वासी आसा ते आमचे आवडे तो घडून हाडटलो आमेन आयज आमी कितें शिकया आमी पयल्या थेसलोनियांची चीट फर्स्ट थेसलोनियन्स 5 चॅप्टर 5 वर्ड 23 कोण तरी थंयसर पावत जाल्यार आमी 1 Thessalonians chapter 5 verse number 23 शिकया हे जी आमी शिकून करता आयज एकदम बेसिक शिकवण ती कित्याक या शिकवणीची आमकां सजमणी मेळत जाल्यार आमचे मागणे जे आमचे जाता आमचो संबंद आसा जेजूशी हो दिसान दीस घट जातलो कित्याक जेन्ना आमकां ह्या उतराची सजमणी मेळटली तेन्नाच की आमी खरेंच आमचे मागणे आमचो संबंद आमचो मोग देवाशी घट जायत जातलो ओके कोण पावला थंयसर वाचपाक येस शांती दिता तो देव तुमकां संपूर्णायेन पवित्र करून आनी जेजू क्रिस्त आमचो सोमी येतलो त्या दिसाक तुमचे आख्खें जिवीत आत्म्या कुडीसोय तो चुकी वेरीत सांबाळूं तर सान पावलो कितें म्हणटा 1 Thessalonians chapter 5 verse number 23 1 Thessalonians chapter 5 verse number 23 सान पावलो कितें म्हणटा मातशें कोण स्क्रीन शेअरिंग करूंक शकता with the scripture म्हाका स्क्रिप्चर पळोवंक मेळटलो can anybody share the screen Can we Google it? yeah any no problem Brother, Just you go to had the- that, no? You had that Bible, no? Online. but okay just a moment As Florencio na. okay 1 Thessalonians 5 verse 23 हांव ऑनलाइन घालता तितले म्हणसो कोण तरी पोत्तून वाचूंक शकता मातसो प्लीज येस very शांती slowly दिता okay very slowly Susegad watcho nina. शांती दिता तो देव तुमकां संपूर्णायेन पवित्र करून आनी जेजू क्रिस्त आमचो सोमी येतलो त्या दिसाक तुमचे आख्खें जिवीत आत्म्या कुडीसोय तो चुकी वेरीत सांबाळूं ओके तो कितें म्हणटा शांती दिता तो देव तुमकां संपूर्णायेन पवित्र करूं म्हणटोच how many parts we are how many parts 3 okay what are the 3 parts आत्मो मन आनी Father, कूड Son, Holy Spirit. Okay. Part, sorry, Bal. what is it मन आनी कूड Atma mon मन आणि आनी good कूड okay let me do screen sharing now
ओके तुमकां this दिसता is better. Yes. ओके शांती दिता तो देव तुमकां मातशें तुमी वाचात कित्याक म्हजे वाचपाचें Okay. मातशें स्लो मोशन जाता शांती दिता तो देव तुमकां संपूर्णायेन पवित्र करूं आनी जेजू ख्रिस्त आमचो सोमी येतलो त्या दिसाक तुमचो आत्मो जीव आनी कूड तो चुकी विरेत सांबाळूं तुमकां आपयल्यांत तो आपूण नो ओके only 23 okay only 23 yeah बरें सान पावलू तेसलोनिकांक ही चीट बरयता आनी तेच वडीन म्हणटा शांती दिता तो देव तुमकां सुपूर्णायेन पवित्र करूं आनी जेजू क्रिस्त आमचो स्वामी येतलो त्या दिसाक तुमचो आत्मो जीव आनी कूड तो चुकी विरेत सांबाळून म्हणजे भाव भयणीनो आमी जावन आसा एक आत्मो होय की ना होय आमी जावन आसा एक आत्मो आनी देवा भाशेन आमी एक आत्मो आनी कोण आत्मो जावन आसा आमी सगळीं देव. मनशां एक आत्मो देव जावन आसा एक आत्मो आनी कोण जावन आसा आत्मो सैतान जावन Yes. आसा आत्मो आनी कोण Angels. एंजल्स आंज बोडवे म्हणटच देव जावन आसा आत्मो आंज बोडवे जावन आसा आत्मो देंवचार जावन आसा आत्मो आनी आमी सगळीं मनशां जावन आसा एक आत्मो आतां आमी म्हणटले हांव देव आत्मो जाल्या देंवचार आत्मो जाल्या आंज बोडवे आत्मो जाल्या आनी आमी आत्मो जाल्यात आमकां आतां देव आनी आंज बोडवे आनी सैतान कित्याक आमच्या दोळ्यांनी दिसती पडना तुमी केन्नाच आमी विचारला आमी देवा भाशेन एक आत्मो जाल्यार सैतान एक आत्मो जाल्यार आंज बोडवे एक आत्मो जाल्यार आनी आमी आत्मो जाल्यार आमकां हे आत्मे कित्याक दिसना If we are a spirit like God, we are a spirit like the devil, we are a spirit like angels, we are all spirits. So why But we are not our able spirit is to in the body. Sorry? But our spirit, we are in the body. We have We a are in body. the body. Very good. Very good. So that's the reason we have a spirit in our body, brother. So once we die, we have a spirit in the body. yeah. Sister Fatima, आमचे कडे आत्मो Soul. भितर We have a soul, sorry. आमी जावन आसा आत्मो आमी जावन आसा आत्मो we are a spirit. Yeah. या आत्म्यांक एक जीव आसा आनी हो जीव रावता आमच्या कुडीन आमच्या कुडी भितर जियेता देखून जेजू जो जावन आसा एक आत्मो जेजू आत्मो होय की ना होय जेजू जावन आसा आत्मो तो स्वर्गार आसलो पूण ताका ह्या संवसारान येवपाक ताका गरज आसली एक कुडीची Yes. आयकतात तुमी Yes, brother. जेजूक ह्या संवसारान येवचे खातीर ताका गरज आसली एक कुडीची आनी तो येता आनी तो कितें करता तो वेता आनी एक आंज बोडव्याक गाब्रिएलाक धाडटा आंकवार मोरयेशी आनी आंकवार मोरयेक सांगता आंकवार मोरये म्हजो पूत तुज्या कुसव्यान जल्माचो आसा तूं होय म्हणटाय ओ ना म्हणटाय आनी तिणें कितें म्हणलें हांव आसा ही चाकून जावं म्हजें सोबें तुज्या उतरा प्रमाणे वेरी गुड हांव जावन आसा चाकून जावं तुज्या सोबें तुज्या उतरा प्रमाणे आनी त्याच वेळार जेजू तिच्या कुसव्यान जल्मलो म्हणजे
तो बोरबेस जालो. She became pregnant when तिने म्हणलें जावं तुझ्या उतरा सोबें. भाव भयणीनो बरे भाशेन आयकात. जेजू जो जावन आसा एक आत्मो, ताका ह्या संवसारान येवपाक ताका एक कूड जाय आसली आनी तो आतां ह्या संवसारान येयलो. आनी जेन्ना जेजूचे चिंता आमी म्हणटा जेजू जेजू जेजू. आतां आमच्या सिस्टर मारियाचो तिजो विंडो पळयशी जाल्यार हाचेर झुमाचेर पळयशी जाल्यार कसलो पिक्चर आसा तिचो Divine Mercy. डिवायन मर्सी. तो पिक्चर जेजूचो. No, brother. तो जो फोटो आसा तो जेजूचो फोटो तो. ना, No ते picture, दुसरं Jesus. काढून दवरला. आमी We are not sure. कोणे जेजूक पळयला कोणेच कोणेच करूंक ना. कोणेच पळोवंक ना. पूण तरी आमी जेजू भावार्थान रूप दिला. सोप म्हणटा. ताका एक दाढी दिली आमी. ताका एक दाढी दिल्या. तुजे केस सगळे लांब केल्यात आमी. ताका एक बरो ड्रेस घाला आमी. ताका ताका खरेंच जो एक न्हवरो जाता तो भाशेन ताका बरो न्हवरो केला आमी. बरी ताचो फोटो काडला आनी आमी सदांच पळयता जेजू जेजू म्हणटा हांव. पूण हो जेजू जो आमी फोटोचेर पळयता तो खरेंच तोच जेजू तो आमचो. ना. No, brother. तर आमी कसलो जेजू आमी कसल्या जेजूचेर भावार्थ दवरता. ताच्या उतरांतल्यान. ताज्या उतरांतल्यान. व्हेरी गुड. आमचे कडेन कसलोच स्टॅच्यू ना जाल्या फोटो ना जाल्या वो जेजू आमचे भितर आहा. ताचे उतर आमचे भितर आसा. Amen, amen. God. आयकतात तुमी. Yes, brother. Yes, brother. आमी जावन आसा एक आत्मो आनी ह्या आत्म्याक आमचे कडेन आत्मो ना. आमीच जावन आसा एक आत्मो ज्या आत्म्याक जीव आसा आनी वो जीव रावता एक कुडयेंत. आमचे कुडींत. आतां बरे भशेन आयकात. आतां मातशें फुडें वेता हांव कित्याक हांव चड फास्ट वचोंक सोदिना कित्याक थोडे तुमी ही शिकवण केन्नाच आयकोना. थोडी तुमी जबाब दितात म्हाका समजता की तुमी ही शिकवण आयकलात म्हणून. कित्याक इंग्लिशींत ताका म्हणटा स्पिरीट सोल एंड बॉडी. पूण आमचे भशेन हांव नको कोणें ही शिकवण दिल्या काय वा ना ती देखून हांव मातसो स्लो वेता. म्हणटच आमी जावन आसा एक आत्मो. जेजू एक आत्मो. देव एक आत्मो. देवचार आत्मो. आंज बोडवे जावन आसा आत्मो आनी आमी एक आत्मो. पूण आमी ह्या संवसारान येवपाक आमकां एक गरज एका कुडीची. आनी देखून ह्या संवसारान आमी एक आत्मो जावन आसा. पूण आमचे कडेन ह्या संवसारान वचपाक जाता कित्याक ही कूड आसा. आनी जेजूक ह्या संवसारान येवपाक एक कुडीची गरज आसली आनी तो आंकवार मोरीच्या कुसव्यान जल्मलो. आतां आयकात बरे भाशेन भाव भयणीनो. हांव आतां तुमकां विचारता. पयलीं आमी कुडी वयर उलोवया. कूड कितें? कूड कितें? कूड नाच काबार जावपाची. काबार आमी जावपाची. मेली म्हणटकच सिस्टर जोनिना तू म्हणटाय कूड काबार जावपाची. पूण जेन्ना तू सकाळी उठताय ते रात पर्यंत तू एक कुडीचेर कितले त्रास घेताय. ब्रेकफास्ट करताय, लंच करताय, डिनर करताय, चाव पियेताय. हाचेर तुजे कितें म्हणटा ताका मिरर कितें म्हणटा. आरसो. आमी आरश्या कडेन वेता. पयल्या केंस वायट जाले, दोळे जाल्यात, काळे जाल्यात. मागीर आमी लिपस्टीक घालता. आमी ड्रेस घालता. आमी कितले त्रास घेता आमच्या कुडयेचेर. कुडी पासत आमी नेटवयता सगळें बरे भाशेन. सगळें दीस रात आमी फकत आमच्या कुडीवर कितले त्रास घेता. उठता सकाळी आमकां अरे बाबा कितें रांदपाचें आयज आनी गो कितें खातलो. स्वता तेंच करपाचें. आयज कितें दुसरेंच ब्रेकफास्ट करया. मागीर बाजारांत वचोंक जाय. मागीर रांदूंक जाय, जेवंक जाय. मागीर मातशें आड पडोंक जाय. मागीर रातची न्हीद पडोंक जाय. आनी सगळें आमी कितले त्रास घेता. मागीर आमचे केंस मातशे जे दोळे जाल्यात ते मातशे पेंट मारूंक जाय. मागीर लिपस्टीक घालूंक जाय, फेस मास्क घालूंक जाय, बरें ड्रेस घालूंक जाय, बरे भाशेन दिसोंक जाय. कितले आमी त्रास घेता आमच्या कुडयेचेर. वय की ना? Yes, brother. थोडी तुमी हांसतात
हांवूय हांसता तुमच्या बरोबर, कित्याक जेन्ना म्हाका उतराची सजमणी नासली, हांव ह्या म्हज्या कुडीचेर खूब त्रास घालतालो. हारस्या कडेच रावतालो भितर. अरे बाबा, हे आतां आमची मातशी दाढी व्हड जाली, पयलीं मातशें बरें शेविंग केलें तर बरो दिसचो ना. पण आमकां आनी काजार जावच्या पयलीं तेन्ना मातशें परफ्यूमीय घालतालो, बरें ड्रेस घालतालो. आरे बायल मेळोंक जाय आमकां बरी, ना तर कसलो आनी कसलो मनीस हो. कितले फावटी आमी कितले आमच्या कुडयेचेर आमी कितले त्रास केल्यात. आनी तुमी म्हाका दिसता आतां देवाच्या उतरान रिगून रावल्यात म्हणून तुमी त्रास घेनात तुमच्या कुडयेचेर. आतां तुमी फकत देवाचें उतर घेवनूच बसल्यात. Praise God. Yes, होय की ना? brother. Yes. होय म्हणत. थोडी जाणां Yes, जी brother. म्हणटात बाबा तू कितें म्हणटाय, आयज तर आमचे ब्रेकफास्ट लंच डिनर सगळें बंद करुया आनी फकत देवाचें उतर खावया. थोडी चिंतात ते भाशेन. पूण हांव कितें म्हणटा, ह्या कुडयेचेर आमी कितले त्रास घेता, होय की ना? होय. आनी शिकली जेन्ना आमचो टायम जालो वचपाचो, ही कूड वेता आनी जमनीन वेता आनी व्हॉट इज ऍश वेनसडे? ऍश वेनसडे कितें म्हणटात आमी? शिंजे बुधवार. शिंजे बुधवार. शिंजे बुधवार. शीज. कसलो बुधवार? शिंजेचो. बुधवार. शीज. स्वेज. शीज. No, rather शीज. XINZ. शिंजेचो बुधवार. Even I don't know the word properly. बरें बरें. त्या Yes. बुधवार दीस पाद्री ओ युक्रिस्टिक मिनिस्टर जो आता तो येता, तो कितें करता? तो आमचेर गोबोर घालता लायता. हें, गोबोर. आमच्या तकलेक घालता आनी कितें म्हणटा? धूळ जातेली धूळ आणि माती. माती. तूं धूळ जातली आनी माती जातली. आमी आख्या आमच्या जिवितांत कितले आमी त्रास घेता आमच्या कुडयेक, आनी कूड आमची भितर भितरी जमनीन आनी काबार जातली. पूण तरी आसतना आमच्या आख्या जिवितांत आमी कितले आमी त्रास घेता. आतां तुमी पळयात, हे सगळे जी ब्युटी कॉन्टेस्ट चलता, मिस वर्ल्ड, मिस युनिवर्स, मिस मार्स, मिस विनर्स, तुमी आयकलां असले Miss ब्युटी Goa. कॉन्टेस्ट आयकलां? मिस गोवा, मिस ऑस्ट्रेलिया, कितले त्रास घेतात ती हांगा वेतात, ती वेतात, सदांच पळयतात, ती जालां, ही हांगा कितें जालां, मागीर सर्जरी करतात. कितले त्रास घेतात, कितले त्रास भोगतात, कित्याक? आमकां बरे भाशेन दिसूंक जाय म्हणून, होय की ना? Yes, brother. होय. आनी कूड शेकिमेंत आमी ती स्वर्गार वचपाची कूड न्हय, ती फकत ह्या संवसारान वेता आनी ताजो धूळ जाता, होय की ना? होय. होय. आमी सगळी कुडी बद्दल आमकां ती शिकवण आनीक चड नाका, कित्याक आमी ह्या देवाच्या उतरावन आमी जाणो आमच्या कुडीची कोई कुयदाद करपाचो तो आमी आमच्या कुडीक पळोवंक जाय ती आमकां सजमणी बरी आहा, म्हणून हांव चड वेळ घेवचो ना कुडीचेर कितें करपाचें तें. पूण फकत आमकां एक आमच्या मनान धरूंक जाय, ही कूड जी आमी खूब आमचो वेळ पिड्यार पडटा. सकाळींतल्यान कितें खावपाचें, उपास करपाचो, मातशें आमची वेट वाडली, मातशें एक्सरसायज करूंक जाय, ना तर आमी फ्रूट डायट करूंक जाय, मातशें आजूत घेवंक जाय. कितें करता आमी तें? आमच्या कुडीची आमी खूब आमी सांबाळटा आमच्या कुडीक, होय की ना? होय brother. होय. व्हेरी गुड. बरें. दुसरें कितें? आमी जावन आसा एक आत्मो, ज्या आत्म्याक जीव आसा. जीव म्हणजे कितें? जीव म्हणजे कितें? Nothing is Jew spirit. आत्मो. Spirit. आत्मो इज स्पिरिट. आत्मो इज स्पिरिट. जीव म्हणजे कितें? सोल. मन. मन. Soul. मन. मन. माइंड. करेक्ट. Mind आमी is Jew. आमी म्हणटा कितले फाटी म्हणटा कोण बरें जिवा बद्दल आमी उलोवच्या पयलीं Soul, समजा हांव तुजे कडेन तुजे लागीं बसलो, म्हज्यान तुज्या कुडयेक हात घालूंक जाता? ना. तुज्या बोटान तुका हात घालूंक जाता? समजा तुजे कडेन हांव बसलो, तू लागीं आहा म्हजे कडेन, म्हज्यान तुज्या कुडयेक हात घालूंक जाता? होय. होय जाता. आतां आमी दुसरे कडेन वचया, जीव कडेन वचया, आमच्या मना कडेन वचया. आमचे कुडीक मन हात जावन लावूंक आसा जाता. कितें? होय. मन कितें? मनान कितें आहा आमच्या मनान? thoughts. चिंतप आहा. आमचें चिंतप आसा, होय. तेजे उपरांत आनी कितें All आहा? five senses. All the five senses, correct. आनी कितें आहा?
आमचे चुजींग, आमचे फिलींग, आमचे Feelings. आमचे थिंकिंग, सगळे जे आमचे मनान आसा ते आमी आमच्या मनान आसा, आमच्या जीवन आसा, होय की ना? होय, भावना भावना भावना, एक्झॅक्टली, भावना, आमची फिलिंग्स आसा, भावना आसा. व्हेरी गुड, व्हेरी गुड. हे सगळे आमच्या मनान आसा, आमच्या जीवन आसा. आता आमी वसया आमच्या आत्म्या कडेन. आमच्या आत्म्यान कितें आसा? आमच्या आत्म्यान कितें आसा? कोण तरी जाणो आमच्या आत्म्यान कितें आहा तें? आमच्या आत्म्यान कितें आसा? बरें, वसया आमी आनी पळोवया आत्म्यान आमच्या कितें आहा. आमच्या आत्म्यान कितें आसा तें पळोवया आमी. ओके? ओके. 12 12. खरेंच देवाचे उतर जिवे आणि सुडसुडीत, ते दोनूय वाटांनी पाजलेले तलवारी सारखे. जंय मनशाचो प्राण आणि आत्मो तशेंच सांदे आणि मेंदू दोशी जातात, थंय पर्यंत ते रिगूंक शकता. मनशाच्या काळजाचे उद्रेक आणि चिंतना तपासून तांचे विशीं आपलो निवाडो दिता. ओके. आता आमी वाचला की खरेंच देवाचे उतर. आयकात बरे भाशेन, तुमची चोत्राय मातशी तुमच्या स्क्रिनाचेर दवरात, कित्याक गरज आमकां ह्या उतराची सजमणी मेळोवंक. ह्या उतराची सजमणी आमकां मेळत जाल्यार आमचो जो संबंद आसा देवाशी, आमची जे मागणे आमी कोत्ता सदां, ते सगळे बदलतले, कित्याक आमकां आतां ह्या उतराची सजमणी मेळटली. बरे भाशेन आयकात. हिब्रूची 4ची 12वी ओळ कितें म्हणटा? खरेंच देवाचे उतर जिवें आनी सुडसुडीत. म्हणजे कितें? द वर्ड ऑफ गॉड इज अलाइव and active. ते दोनूय वाटेनी पाजलेले तरवारी सारखे. ओके? ते दोनूय वाटेनी पाजलेले तरवारी सारखे. जंय मनशाचो प्राण, आता ज्या जाग्यार प्राण उलयला आमी तिचो जीव घालया, ते उतर जीव घालया आमी. जंय मनशांचो जीव आनी आत्मो तशेंच सांदे आनी मेंदू दोशी जातात. म्हणजे कितें? उतून वाचता. जंय मनशांचो जीव प्राण हो जीव आनी आत्मो तशेंच सांदे आनी मेंदू दोशी जातात. म्हणजे भाव भयणीनो, बरे भाशेन आयकात. आमचो आत्मो आनी आमचो प्राण हो आमचो जीव इतलो एक आहा की आमकां ते सेपरेट करपाक, म्हणजे दोशी करपाक गरज आमकां ह्या देवाच्या उतराच्या पाजलेल्या तरवारीची गरज. आयकात बरे भाशेन. आमचो आत्मो, आमी जावन आसा एक आत्मो, आमकां एक जीव आसा, आमी हो जीव आमच्या कुडीन आसा, पूण आमचो आत्मो आनी आमचो जीव हो आमचो प्राण इतलो एक आहा की ताका दोशी करपाक जाय देवाचे उतर जे जावन आसा एक पाजलेले तरवारी सारखे, एक तलवार. आता आमी जाणो आमच्या जीवान कितें आहा? आमचे आवडे आहात, आमची भावना आहात, आमची चुजींग आहा, आमचे जे आमी कोत्ता सगळे आमी चिंता ते सगळे आमच्या मनान हो प्राणान हो आमच्या जीवन आसा, होय की ना? आनी आता हे देवाचे उतर जी जावन आसा दोन पाजली तरवार, ते आमकां आमचो आत्मो आनी आमचो प्राण हो दोशी कोत्ता. तर
आम्ही जाणो आमच्या आत्म्यान कितें आहा तें आमच्या जिवान कितें आहा तें तर ह्या उतरा प्रमाणे आमच्या आत्म्यान कितें आसा जी जाणो जबाब तू जबाब दिनाका म्हाका पळोवंक जाय कोण 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 ह्या उतराचो जबाब दिता तो आमी आतां सांगला तुका की वो आत्मो आमचो आनी आमचो जीव वो प्राण वो आमचे आमचो आमचो आमचे आमचो सोल आमचे मन एक जावन आसा पूण जेन्ना ते देवाचे उतर तांच्या मदें वेता ही तलवार वेता ही पाजलेली तलवार वेता आतां आमचो आत्मो आनी आमचो जीव ह्यो दोशी जाता म्हणटच आमी जाणो आमच्या आत्म्यान आमच्या मनान आमच्या प्राणान कितें आहा तें तर हो आत्मो जेन्ना हो सेपरेट जाता आमच्या आत्म्यान कितें आसा कितें कितें आहा Brother, देवाचे उतर, right? देवाचे उतर करेक्ट करेक्ट Wow, Fatima. देवाचे उतर जेन्ना हे सेपरेट करता आमचे मन आनी आमचे आत्मो आमी जाणो आमच्या आत्म्यान कितें आहा तें आमची भावना आमचे आवडे आमचे फिलिंग आमचे डिसिजन मेकिंग आमची चिंतना सगळे आमच्या मनान आसा आमच्या जिवान आसा आमच्या प्राणान आसा आणि जेन्ना ते देवाचे उतर दोशी करता तेन्ना आमच्या आत्म्यान कितें आहा फकत देवाचे उतर आणि देवाचे उतर आहा जाल्यार आमच्या आत्म्यान आसा आमचो भावार्थ आयकतात तुम्ही आमचो भावार्थ जावन आसा आमच्या आत्म्यान आमच्या मनान न्हय आमच्या कुडीन न्हय आयकात बरे भाशेन भाव भयणीनो आयज तुमकां ह्या उतराची सजमणी मेळत जाल्यार तुमची जे मागणे करतात जे तुम्ही आतां इतलें देवस्पण करतात इतलो धन करतात हे सगळें बदलतलें कित्याक ह्या देवाच्या उतरा वरवीं आमकां ही शिकवण आमकां सजमणी मेळतकूच आमी आमचे जे मागणे करता फकत आमी भावार्थाचे मागणे करतले तर आमी फकत देवाक कितें करतले आमी देवाक आमी शिणटले देवा म्हणटाला अरे बाबा देवा आतां हांव तुमचे कडेन उलयतां त्या भाशेन आमच्या देवा कडेन उलोवंक जायना कित्याक देव जावन आसा एक आत्मो आमी जावन आसा आत्मो आनी देव आमच्या आत्म्यान जियेता आमच्या मनान जियेना आमच्या कुडीन जियेना आनी ताज्यान आमचे बरी उलोवंक जाता आमच्या आत्म्यानूच ट्रू वर्शिपर्स शॅल वर्शिप गॉड इन स्पिरिट एंड इन ट्रूथ किचोर बरयलां जुवाची 4:24 23 वर्ड वसया पोया जुवाची 4:24 23 वर्ड वसया 23 and 24 correct 24 ओके पण वाचूंक जाता म्हाका मातशे 23 वाचात आनी मागीर 24 वाचया पूण ओके गो जोनिया पूण असलो वेळ येता खरेंच म्हणल्यार हो वेळ पावलो की खरे बसपी आत्म्यान आनी स्वतान बापाची भोक्ती करतले कशी करतले बापाची आत्म्यान आनी स्वतान आयकात बरे भाशेन खरी बोसपी कशी करतले हांव आत्म्यान आनी स्वतान बापाची भोक्ती करतले भाव भयणीनो मातशे बरे भाशेन आयकात आमी खरेंच बापाची भोक्ती करूंक जाय जाल्यार खरी बसपी करूंक जाय जाल्यार फकत आमी बसपी करूंक जाता ही आत्म्यान आनी स्वतान आत्म्यान आनी स्वतान आत्म्यान कितें आहा आमच्या आत्म्यान कितें आहा देवाचे आतां शिकया आमी कितें आहा आमच्या आत्म्यान देवाचे उतर आणि देवाचे उतर हा जाल्यार आमचे कितें आहा आमच्या आत्म्यान भावार्थ आसा म्हणटच आमच्या आत्म्यान
जावन आसा आमचो भावार्थ आणि खरेंच बाबाची बसपी करूंक जाय जाल्यार खरेंच भक्ती करूंक जाय देवाची खरेपणी जी देवाक आवडटा ती तेन्ना आमची बसपी जावंक जाय आत्म्यान आणि स्वतान. आता ऐकात बरे भाशेन आमची बसपी खरेंच आमचे मागणे खरेंच जे देवाक मानता तसले करूंक जाय जाल्यार आमकां जाय ते मागणे करपाक आत्म्यान आणि स्वतान. स्वतान. देखून भाव भयणीनो गरज आमकां ही आत्म्यान आमची भक्ती करूंक जाय जाल्यार आमकां जेजूक सोमी आनी आमचो दोनी मानूंक. कित्याक सोमी आमचो आमी जेजूक आमचो सोमी आनी दोनी मानिना जाल्यार आमी केन्नाच आमी भक्ती करूंक पावचे ना. ऐकात बरे भाशेन ही भक्ती करूंक जाय जाल्यार गरज आमकां जेजूक आमचो सोमी आनी दोनी मानूंक. दोन दुसरी चीट कोरिंथकारांक 5वी चॅप्टर 5 17वी वड कोण तरी वाचूंक पावता मातशी वाचात पळया मातशी प्लीज. Yes, brother. म्हणटोच कोणूय क्रिस्ताच्या एकवटांत आसात तर ती एक नवी रचना. पोरणे तें गेलें, आतां सगळेंच नवें. Praise God. उत्तून वाचया आमी. म्हणटकूच कोणूय क्रिस्ताच्या एकवटांत आसा तर ती एक नवी रचना. पोरणे तें गेलें, आतां सगळेंच नवें जालां. आमी जेन्ना नातालांची परब येता आमचो बर्थडे येता आमी सगळो आमचो पोन्नो रोप आहा तो भायर उडयता आनी आमी बरो नवे ड्रेस करता नवे सगळे नवे करता नवे मोचे हाडटा. देखून जेन्ना आमी क्रिस्ताची जाता तेन्ना आमचे सगळे नवे जाता. किजोर जाता नवे? आत्म्यान. आत्म्यान नवे जाता. ऐकात बरे भाशेन भाव भयणीनो. आनी देखून जेन्ना ही सजमणी आमकां मेळना देखून आमी सदांच देवाक शिमता. आमकां सजमणी ना म्हणून आमी इतले रागार जाता. देवा हांव इतले मागणे करता आतां इतले भावार्थ दोत्ता इतले हे करता पूण कित्याक हांव तेच करता कित्याक हांव तेच भाशेन हांव नवो जावना काय. आनी हें उतर म्हणटा म्हणटकूच कोणूय क्रिस्ताच्या एकवटान आसा तर ती एक नवी रचना जातात. पोरणे तें गेलें, आतां सगळेंच नवें जालां. नवें की जालां? आमच्या आत्म्यान. जेन्ना आमी ह्या संवसारान येता आमचो आत्मो मेलोलो येता. कित्याक मेलोलो येता आमचो आत्मो? जेन्ना कोणूय ह्या संवसारान तूं जावं क्रिस्तांवाच्या घरान जल्म जावं हिंदूच्या घरान जल्म जावं कोणाच्या घरान जल्मलो तूं ह्या संवसारान जेन्ना येता मटर्निटी वॉर्डान तूं तुजो आत्मो आनी म्हजो आत्मो मेलोलो आत्मो येता ह्या संवसारान. तुम्ही जाणून की मटर्निटी वॉर्डीन जेन्ना भुरगें जल्मता ती सगळीं मेलिल्लीं भुरगीं जल्मतात म्हणून तुम्ही जाणून ती? No, brother. We all come as dead people. We are all arriving this world as dead people. How dead? In our spirit we are dead. आदामाचे. तुम्ही जाणून जेनेसिसच्या बुकान देवान आदामान कितें सांगलेलें? ज्या दिसा तूं त्या झाडाचें फळ खातलोय त्या दिसा तूं कितें जातलें तुका? मरतलोय. तो मेलो? No. ना. Actually, ना. तो खातालो जेवतालो ताका भायर काडलो पूण तो मेलो काय? वय तो मेलो. खंयसर मेलो? ताच्या आत्म्यान मेलो. आयकतात तुम्ही? आनी आतां जेन्ना आदामा वरवीं ह्या संवसारान येता आमी आमच्या आत्म्यान मेलेलीं ह्या संवसारान येता. पूण बरी खबर म्हणल्यार ही 17वी वड आतां आमी वाचुया. पळय आमी जेन्ना ह्या संवसारान येता आमी आमच्या आत्म्यान मेलेलीं येता. वी आर कमिंग एज डेड पीपल इन आवर स्पिरिट्स. ओके. पूण आतां ही 17वी वड ही सजमणी घेवन आतां आमी वाचुया. उतून वाचुया. सिस्टर मातशी वाच पळया. मातशी स्लो वाच. म्हणटोच कोणूय क्रिस्ताच्या एकवटान
आसत तर ती एक नवी रचना पोरणे तेंगेले आता सगळेच नवे नवे सगळेच नवे खिंचर जाता आमच्या आत्म्यान आत्म्यान आमच्या आत्म्यान, आमच्या मनान, आमच्या नोय. जिवितान, आमच्या आमच्या कुडीन. चिंतनांनी, आमच्या कुडीन आम्ही नवी जायना. देखून कितले पाटी आम्ही रितीराक वेता, देवाचें उतर आयकता आनी देवाचें उतर आयकतूच खूब पिळकोवणी जाता, खूब आमी आमच्या मनाची नडसणी जाता आनी तेच्या उपरांत 3-4 दीस जाल्या उपरांत पोत्तून आमी त्याच मातयेन वेता आमी त्याच जाग्यार आमी पोत्तून वेता. कित्याक आमकां ह्या उतराची सजमणी मेळोंक ना म्हणून. ज्या दिसा आमी जेजूक आमचो सोमी, आमचो दोनी, आमचो देव म्हूण मानता, तो खुर्सार गेलो, आमचे पासत मेलो, ताणें आमची सगळी पातकां घेतली आनी ती पातकां घेवन तो आमचो खुर्सार मेलो. तिसऱ्या दिसा परत जेवण जालो आनी आतां बापाच्या उजव्यार बसला. जेन्ना म्हजे तोंड उक्तें करता आनी म्हणटा, जेजू तूं ह्या संवसारान म्हजे पासत येयलोय, तूं गेलोय खुर्सार, म्हजे पासत तूं म्हजी खुर्सार म्हजे पासत मेलो, म्हजी सगळीं पातकां घेतली. हांव जल्म ह्या संवसारान येवच्या पयलीं तुवें म्हाका सगळीं म्हजी पातकां जी हांवें जल्मच्या पयलीं तुवें म्हजी सगळीं पातकां घेतली आनी ती पातकां तुवें घेतली म्हणून खुर्सार आतां हांव तुका म्हजो सोमी आनी दोनी मानता. त्याच वेळार भाव भयणीनो, जेजूच्या क्रिस्ताच्या एकवटान आमी एक नवी रचना जाता आनी आमकां आतां आमचो ओत्मो नवो जाता आनी तो ओत्मो जो नवो जाता सासणाच्या सासणांक तो नवोच रावता. तितून ताका कसलेच पातक येवंक जायना. हांव हालेलुया. नको तुमकां ती सजमल्या ज्या दिसा आयकात बरे भशेन, ज्या दिसा म्हाका ह्या उतराची सजमणी मेळवली, हांव जाग्यार बसलो, हांव उठलो आनी डान्स करूंक लागलो. हांवें म्हणलें, सायबा इतलीं वर्सां म्हाका ह्या उतराची सजमणी मेळोंक नासली. हांव म्हणटा, एक दीस जेन्ना हांव तुका म्हजो भावार्थ हांव खुमसार कोत्ता, जेन्ना हांव तुका दोमी मानता आनी जेन्ना हांव पातक कोत्ता, तूं म्हजे कडसून भायर वेताय. आनी देवान म्हणलें, ना रे बाबा, हांव तुका केन्नाच सांगचो ना. जेन्ना तुजो ओत्मो नवो जाता, तूं म्हज्या एकवटान येताय, वो ओत्मो सासणाच्या सासणांक नवो जाताच सोडिना. म्हाका दिसता अजून पासून तुमकां कोणाकूय सजमणी मेळोंक ना. कित्याक Brother, अजून can- तुमी brother, हांव can तुमकां you आनी say दुसरी खबर सांगपाची आहा. in English? Okay, the day we accept Christ, the day we receive the gospel of Jesus Christ. Okay, let me put you another scripture so that you understand what I'm saying. एफासकारांक पयली चीट 13वी वोड 13वी वोड वाचया. एफ्रेम तू वाच बाबा. क्रिस्ताच्या एकवटांत आता तुम्ही भितर सरल्यांत, कित्याक तुम्ही स्वताचो संदेश आयकला. सोडवणेची बरी खबर बावाट धरून मांडून घेतल्या. एक पेज वाच रे. तुम्ही आपली मन दाखोवच्याक देवान तुमचेर शिक्को मारला. बासायलोलो पवित्र आत्मो ताणे तुमचेर धाडून दिला. आमेन. ऐकात बरे भाशेन तुम्ही आपले मन दाखोवच्याक देवान तुमचेर शिक्को मारला. शिक्को की मारला? हातार मारला? COVID-19 जाला म्हणून तुमच्या हाताचेर मारला काय? शिक्को की मारला? On the soul, आमच्या automatic. आत्म्याचेर. भाव भयणीनो, ऐकात बरे भाशेन जेन्ना कोण आमकां कुरियर्स धाडटा,
कितें पार्सल धाडटात ताका एक शिक्को मारतात पोस्ट ऑफिसान ताका एक शिक्को घालतात ताका सील घालतात ताका स्टॅम्प करतात आनी कोर्टान कितें व्हर जाल्यार ताका स्टील मारतात कोणाक उगडूंक जायना तें जेन्ना वोटिंग चलता ताका थंयसर त्या बॉक्सान ताका एक शापो मारतात ताका सील करतात कोणाकूच उक्तें करूंक जायना आमचो मिटर हा जाल्यार तुम्ही जाणो आमच्या घरा आमच्या गोंयांत मिटर हा इलेक्ट्रिसिटी मिटर ताका एक सील आसता कोणाकूच मोडूंक जायना फकत इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाक मोडूंक जाता पूण आमकां जाय जाल्यार आमच्यान मोडूंक जाता आनी मागीर कोणाक पयशे दिवन करूंक जाता पूण हो जो शिक्को जो जेजू देवान मारता आमचेर जेन्ना आमी क्रिस्ताच्या एकवटान जातात तो शिक्को कोणाकूच मोडूंक जायना Yes. God. हो जो शिक्को देवान मारला आमच्या आत्म्याचेर कोणाकूच तोडूंक जायना कोणाकूच मोडूंक जायना म्हणटच जेन्ना आमी जेजूक आमचो सोमी दोनी आमचो देव मानून घेता आमी देव आमकां पवित्र आत्मो दिता आनी पवित्र आत्मो आनी आमचो आत्मो एक जाता आनी देव आमकां शिक्को मारता आनी आतां आमच्या आत्म्यांक कसलेच पातक भितर येवंक जायना कित्याक देवान तो आमच्या आत्म्यांक एक शिक्को मारला तुम्ही समजतात हांव कितें म्हणटा तें Yes, brother. तुम्ही समजतात हांव कितें म्हणटा Oi. आतां आयकात बरे भाशेन आयकात ही बरी खबर आयली जे देवान केलें आमच्या आत्म्यांक ताणें साल्वार केलें ताणें आमच्या आत्म्यांक शिक्को मारलो देवाचो आत्मो पवित्र आत्मो आनी आमचो आत्मो एक जालो आनी आतां आमी देवाची भुरगीं जालीं होय की ना Oi. पूण आयकात बरे भाशेन आमच्या आत्म्यान आमच्यान पातक करूंक जाता आमच्या मनान आमच्यान पातक करूंक जाता आमच्या मनान आमच्या जिवितान आमच्या इन आवर मायंड आमच्यान पातक करूंक जाता जाता surely जाता brother. आमच्या आत्म्यान जेन्ना जेजू आसा तितूर आमच्यान पातक करूंक जायना होय की ना Yes, Oi. brother. आमच्या आत्म्यान आमच्यान पातक करूंक जाता न्ही आमच्या आत्म्यान पातक करूंक जायना कित्याक आमचो आत्मो आनी देवाचो आत्मो एक जाला आनी देवान आमकां एक शिक्को मारला तिचो पातक घेवंक जायना कित्याक तो आमचो आत्मो आतां क्लोज जाला सील जाला होली स्पिरिटान आनी त्या आत्म्यांक केन्नाच पातक करूंक जायना जेन्ना जेजून आमचो आत्मो नवो केला आनी तो सासणाच्या सासणाक तो आमचो आत्मो आतां साल्वार जाला इंग्लिशीन ताका म्हणटात इट इज बीइंग बॉर्न अगेन म्हणजे कितें आमकां एक नवो जल्म मेळला पयलो जल्म जो जाल्लो आमच्या मायंडच्या कुसक्यान जाल्लो आमचो पयलो जल्म जाल्लो जेव्हा मटर्निटी बॉन्ड जाल्लो तितूर आमी मेलेलीं येयल्लीं पूण जेन्ना आमी क्रिस्ताच्या एकवटान आयल्या जेजूक आमचो सोमी आनी दोनी मानलो खुर्सार गेल्लो ताका आमी मानलो ताणें आमची सगळीं पातकां गेलीं ताज्या उपरांत आमचो बातीज जालो त्या उपरांत आमी जालीं देवाची भुरगीं कित्याक आमचो आत्मो आनी जेजूचो आत्मो एक जालो इतले पासून तुमी सोजमणी मेळ्ळी तुमकां Yes, brother. बरें आतां आमी फुडें वचया कित्याक हांव एकदम स्लो वेता पोत्तून म्हणटा कित्याक ही उतराची सोजमणी मेळत जाल्यार तुमी मातशें बरोवन दवरात कित्याक ही उतराची सोजमणी मेळत जाल्यार तुमचे जे मागणे करतात ते तुमचे जी संबंद आसा देवाशी हो आयजतान बदलतलो कित्याक आमकां सोजमणी मेळटली कशें मागणे करूंक जाय दुसरें आयकात रोमकाराची 12वी चीट दुसरी वोड रोमकारां मोल बदलणे दुसरी वोड आता कोण वाचूंक जाता म्हाका मातशें स्लो वाचात प्लीज या आताच्या संसाराच्या नेमा प्रमाणे तुम्ही चलू नाकात पूण तशें देवान तुमच्या मनाची नोसोनी केल्या तशेंच तुमच्या जिविताची चालूय सारकी नवी जावं दी 1 मिनिट फुडें वचपाची गरज ना आयकात ह्या आतांच्या संसाराच्या नेमा प्रमाणे तुम्ही चलू नाकात
आम्ही खिच्या नेमा प्रमाणे चलता संसाराच्या संसारी only संसाराच्या पूण तो म्हणटा ह्या आतांच्या संसाराच्या नेमा प्रमाणे तुम्ही चलू नाकात. तुम्ही चलू नाकात. पण जशें देवान तुमच्या मनाची नडसोडणी केल्या, रिन्यूइंग ऑफ द माइंड, तुमच्या मनाची, तुमच्या जिविताची, तुमच्या आत्म्याची. कितें चिंतनाची प्राणाची, तुमच्या प्राणाची, प्राण जिवीत मनाची ते जावन आसा एक. आणि भाव भयणीनो, जेन्ना आमी ह्या आमच्या मनाची नडसुणी करता, व ही मनाची नडसुणी करपाचें काम देवाचें वा आमचें? आमचे by the word of God. आमचे ब्रदर आमचें. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. म्हणटच देवान आपलें काम केलां. आमकां एक नवो आत्मो दिला. ताणें आमकां ताची भुरगीं केल्या, वय की ना? होय. पण आमच्या मनाची नडसुणी करूंक जाय जाल्यार आमकां गरज आमचो बायबल उगडपाक, ते देवाचें उतर शिकपाक, आनी पवित्र आत्मो जो आमचे भितर आसा, आमच्या आत्म्यान आसा, तो आमचो गुरुजी जाता. तो आमकां त्या उतराची सजमणी दिता. देखून जो मनीस ह्या नवो जल्म घेता, हू इज बॉर्न अगेन, जो जेजूच्या एकवटान आसता, तांकांच फकत पवित्र आत्मो फावो जाता. कित्याक आमी जेजूच्या एकवटान ना जाल्यार पवित्र आत्मो आमच्या भितर येवचो ना. आयकात बरे भाशेन. आनी पवित्र आत्मो आमच्या भितर ना जाल्यार पवित्र आत्मो आमकां शिकोवन दिवचो ना, आनी ह्या मनाची नडसुणी जावची ना. आयकतात तुमी? येस Yes, ब्रदर. brother. म्हणटच भाव भयणीनो, बरे भाशेन आयकात. पयली गरज आमकां, आमी जेजूक आमचो सोमी आनी दोनी मानून आमचो सोमी आनी दोनी आमी मानता. जेजूक आमचो सोमी आनी दोनी कशी मानता आमी? त्याची ओळख घेऊन रोमकाराची 10वी चीट 9 आणि 10 वाचया आमी. मातशी वाचा, प्लीज वाचा, स्लो वाचा. खरें Correct. जेजू कोणी एक वाचा. खरेंच जेजू सोमी म्हूण तुज्या तोंडान उदेशी आनी देवान ताका मेळ्ळलो मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन मेल्ल्यांतलो पुन्नो मेल्ल्यांचो पुनर्जीवन केलो म्हूण काळजान तावन भावात दोशी जाल्यार तुका तारण मेळटलें. तुका तारण मेळटलें केन्ना? केन्ना मेळटलें तारण? बापाक दोर्शी जाल्यार तुज्या काळजान तोंडान उदासी जाल्यार. बिलीव इन द हार्ट, and बिलीव इन द confess हार्ट, तुज्या mouth आणि confess बिलीव इन द हार्ट कोणी जातलें? आयका, 10 वड कितें सांगतात तू? 10 वड वाचया आता. काळजान तावन भावात दवरून आमी देवाक मानवलें जाता. तोंडान उच्चारून आमकां तारण मेळटा. तारण मेळटा. तारण म्हणजे मेळटा. गरज आमकां आमच्या काळजान भावात धरून आणि आमचे तोंड उक्तें करून आमकां तारण मेळटा. आमी ते उच्चारून, कित्याक आमी फकत आमी आमचे तोंड बंद दवरले. म्हाका लॉस दिसता उलोवपाक, कोण लोक कितें म्हणटलो, म्हाका लॉस दिसता. पूण भाव भयणीनो, जेन्ना हांव जेजूच्या मोगान आसा, खरेंच हांव जेजूचो मोग करता, जेजूक म्हजो सोमी आनी दोनी मानता, देवाचो मोग म्हजे भितर हा, म्हज्या काळजान हा, आमच्यान आमचें तोंड बंद करूंक जाता? समजा तुमकां सगल्यांक एक लॉटरी लागली, एक आमच्या सिस्टर मारियाक
आमच्या सिस्टर मारियाक महिन्याच्या लॉटरी लागता. 1 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलराची लॉटरी लागता. ती उगी रावल्या आता. Praise म्हाका God, विचारात तुम्ही brother. केन्ना उगी रावल्या? We received it, brother. We received सिस्टर it. मारियाक Thank जॅमूय God. सिस्टर मारियाक जॅमूय पडलेल्या ताती आता जागी जाल्या आता. With the lottery. Praise God. हांव कितें म्हणटा, जेन्ना कोणाक बरी खबर मेळता, आमकां बरी खबर मेळता की देवान आमचें तारण केलां, ताणें आमचो आत्मो नवो केला, तो आमचे पासत मेलो, जेजू ह्या संवसारान येयलो, तो खुर्सार मेलो, आमकां नवी रचना केल्या. आतां आमचो बावार्थ जो देवान आमचे भितर घाला, खरेंच आमचो आत्मो नवो केला. आतां आमी आमचें तोंड उक्तें करता आनी म्हणटा आमकां जेजूक आमचो सोमी आनी दोनी म्हूण मानता, आमी तोंड उक्तें करता आनी फकत उतरां उलयना, पूण खरेंच जें ताणें सांगलां तें करता. तेन्ना आमचें कितें जाता, आमचें तारण आमकां मेळटा. पूण आयकात बरे भाशेन भाव भयणीनो, बरे भाशेन आयकात. फकत हांवें म्हज्या काळजान तो भावार्थ आसलो, हांवें देवान काम केलें, हांवें म्हजें तोंड उक्तें केलें आनी म्हणलें कितें, जेजू तूं म्हजो सोमी, म्हजो दोनी आनी म्हजो देव म्हणून. पूण हांव जेजू कडेन येता आनी म्हणटा, जेजू म्हाका हें कर, जेजू म्हाका तें कर, जेजू म्हज्या चेड्याक गालफाक धाड, जेजू म्हज्या चलयेक बरो न्हवरो हाड. हांव सगळेंच ताका येता. आतां कोण जाता, आतां देव कोण जाता? हांव. पूण तो आमचो सोमी आनी दोनी. ताणें सांगूंक जाय, पूण आमी कोणाक देव केला, आमी ताका केलो, आमी केला. आमकां. आमकां केला. Matthew 7. हा भयणीनो, लेट अस गो टू 7:21. महत्वाची 7वी चीट 21वी वड वसया. 21वी वड वाचात प्लीज वाचात, कोण तरी वाचात. Baba Ephraim, you go re. 21 ने. Yeah. ओके. कित्याक भितरतान मनशाच्या काळजांतले भायर No, wrong सरता one is तें it? हें. 21वी वड 21 It's on the screen, Baba. 21वी ओके ओके 21. ओके ओके. खरेंच सोमया म्हणटात ती सगळींच स्वर्गा राज्यांत भितर सरची नात, पूण फकत स्वर्गार आसतो म्हज्या बापाची खुशी करतात तीच स्वर्गा राज्यांत भितर सोदतेली. Not everyone who says to me, Lord, हाचो Lord. अर्थ कितें? हाचो अर्थ कितें? जेजू म्हणटा, म्हाका सोमया म्हणटात ती सगळीं स्वर्गा राज्यांत भितर सरची नात, पूण फकत स्वर्गार आसतो म्हज्या बापाची खुशी करतात तीन स्वर्गा राज्यांत भितर सोदतली. म्हजो प्रश्न तुमकां ह्या वेळार, आमी स्वर्गा राज्यांत केन्ना भितर सोदता? जेन्ना आमी आमी देवाच्या स्वर्गा उतरां राज्यांत पळयता. भितर केन्ना सोदता? आमी देवाच्या उतरां प्रमाणे जेन्ना आमी चलता, देवाक मानता तसले आमी जिवीत जियेता, तेन्नाच आमी सर्गीच्या राज्यांत भितर सरते. Amen. म्हज्या भाव भयणीनो आयकात, आमी सजमता की जेन्ना आमी मोडटा आनी आमचे मीस जाता, आमचे मोडे भितर येता इगर्जेन आनी थंयसर पाद्री मीस करता आनी थंयसर मागीर आमी मागणे करता, आमी हें करता तें करता, तेन्ना आमी मोडटकूच आमी सगळीं स्वर्गा वता. कोणी तरी आयकतात, तुमी केन्नाच आयकतात तुमी की कोण मोडटकूच ताका कोण म्हणटा, अरे तो इफेर्नान मेतलो म्हणून? सगळींच आमी म्हणटा तो जेजू कडेन गेला, होय की ना? Yes, brother. आमी म्हणटा की ना? Hoy, होय. brother. जेन्ना कोण मोडटा आमी सदांच म्हणटा तो बरो मनीस आसलो, तो गेलो आतां जेजू कडेन गेलो, होय की ना? आमी अशें म्हणना की ना? होय ब्रदर, आमी म्हणटा. पूण हांव तुमकां आतां सांगता, आयकात बरे भाशेन, आमी सर्गीच्या राज्यांत भितर सोदता ज्या दिसा जेजूक आमी आमच्या
आत्म्यान भितर सरूंक दिता आनी आमचो आत्मो आनी जेजूचो आत्मो एक जाता. Brother, can you repeat? I said we enter the kingdom of heaven the day we accept Jesus as our Lord, God, and Savior, and we are born again. Praise God. Okay, yes, praise God, amen. भाव भयणीनो आयकात बरे भाशेन जेन्ना सांत पावलो आपली चीट बरयतालो एफेसकारांक, कोरेंतकारांक, गालेसकारांक, तेसलोनिकारांक, कोलोशान सगळ्यांक तो चीट बरयतालो तो कितें बरयतालो सगळ्या सांतांक म्हणटालो टू द सेंट्स इन कोलोस, to the saints in Ephesus, to the saints in Thessalonica, to the saints in Galatia. तो कित्याक तांकां सगळ्यांक सांत म्हणटालो त्या सगळ्या लोकांनी जो तांकां चीट बरयतालो त्या सगळ्या लोकांनी जेजूक आपलो सोमी आनी दोनी मानलेलो. आयकतात तुमी? Yes, brother. आनी देखून आमकां ह्याच संवसारान आमी जाणो की आमी सुर्गीच्या राज्यान आहात म्हणून आमी मोत्तकूच फकत ही आमची कूड आमी कुत्तेले पूण आमचो आत्मो आनी आमचे मन ज्या जाग्यार आमी खरेंच जेजूक मानून घेतलो जाल्यार तो स्वर्गार वेतलो. देखून पयली जी लेटर आमी जी वाचल्या आमची पयली वोड जी वाचल्या आयज आमी पयली वोड वाचल्या पोत्तून वेता त्या वोडी कडेन एक मिनिट मातशें 1 मिनिट दियात म्हाका. First Thessalonians 1 Thessalonians 5:22. Down. Down maybe. No, on Ah, top, there. brother. There, see, on top. Brother, it's on top. Yeah, there. Okay. Yeah. Oh, you missed it. Yeah. Thessalonians. आता आमी ही जी पयली वोड जी आमी शिकलेले आता आमी पोत्तून वाचूया. ओके, आता आमकां सगळें जे आमी शिकल्या ती आता आमकां सुजमणी मेवतली. पोत्तून वाचूया. कोण तरी वाचात प्लीज. शांती दिता तो देव तुमकां संपूर्णायेन पवित्र करूं आनी जेजू क्रिस्त आमचो सोमी येतलो त्या दिसाक तुमचो आत्मो जीव आनी कूड तो चुकी विरेत सांबाळूं. पूण आमी जाणो आमची कूड आमी ह्या संवसारान सोडटले आनी कितें वेतले देवा कडेन आमचो आत्मो आनी जीव वेतलो. वय की ना? होय. Yeah. आनी देखून ह्या कुडीची आमी कूड कितें कसल्या कामाक आमी दिवंक जाय ही कूड? वायट कामाक? No. पापासत? No. यू नो देवाचें उतर म्हणटा हे जी आमची कूड आसा आमी भाग्योन धरूंक जाय. We have to keep this body of us holy. Do not go into fornication. Do not do anything which is wrong. Don't go into sin of the flesh. Don't go into unnecessary wrong relationship. Kita ही कूड आमी भाग्योन धरूंक जाय. कित्याक आमचो आत्मो आमचे मन आतां देवाचें जाला. जे आमी पयलें कोत्ताले ते आमी सोडुया. आतां आमी देवाक आमचो जेजूक आमचो सोमी आनी दोनी मानला. आमची आतां आमचो आत्मो नवो जाला. आमच्या मनाची नोडसोडणी जाल्या देवाच्या उतरा वरवीं आनी आतां आमच्यो कोन्यो ज्यो आसा आमी त्यो बऱ्यो कोन्यो कोत्ता. पूण जेन्ना आमी मोत्तले ही कूड कुसून वेतिली पूण जेन्ना आमी हो आमचो आत्मो आनी आमचो जीव जेजू कडेन वेतलो आमकां एक नवी कूड मेवतली. That is called as a resurrection body. आनी आमी सासणाच्या सासणाक जेजू कडेन आसतले. आयकतात तुमी? होय ब्रदर. भाव भयणीनो आयकात बरे भाशेन. आमी सजमता की आमकां शिकयलां ल्हानपण आमकां शिकयलां की आमी मोत्तकूच आमी स्वर्गीचे राज आमी स्वर्गीचे सूख भोगूंक पावतले. पूण आयकात बरे भाशेन ह्या संवसारान आमी
हे स्वर्गाचे राज, हे स्वर्गीचे राज, हे स्वर्गीचे सुख, आमच्या मनान शांती आम्ही जिवना जाल्यार वी आर नॉट लिव्हिंग दिस लायफ, आम्ही फटवल्या कित्याक मोत्तकूच आम्ही केन्ना पावचे. वय आमच्या जिवितांत त्रास येतले, आळकोळ येतली, खूप खूप त्रास येतले, खूप खूप वाईटपण येतले, पण आमची शांती केन्नाच पयस जावची ना, कित्याक आमचो भावार्थ आसा आमच्या जेजूचेर, आमचे मन आसा ताच्या उतराचेर. आयकतात तुम्ही? Yes, brother. आणि जेन्ना आमचे काळीज, आमचो आत्मो जेजूशी आसा, ताका कसलेच पातक जायना, ह्या मनाची आमी नडसुणी करता, देवाच्या उतरान रिगून रावन, आणि आमच्यो ज्यो कोन्यो, आमची जी उतरां, आमचे जे कोत्ता आमी ह्या जिवितान खरेंच देवा भशेन कोत्ता, ह्या संवसारान आमी मोत्तकूच ही कूड आमची वेतली, जमनीन वेतली, कुसतली, पूण आमचो जीव आनी आमचो आत्मो जेजू कडेन जे एक दीस वेतलो, आमकां एक नवी कूड मेवतली, एक नवी कूड म्हणजे एक रेजरेक्शन बॉडी, आनी आमी सासणाच्या सासणाक जियेतले. म्हणटच आयज आमकां गरज सजमणी मेळोवपाक आमी खंय एक नवी रचना जाता. केन्ना? जेन्ना आमी जेजूच्या एकवटान आसता, जेजूक आमचो सोमी आनी दोनी मानता. फकत उलयल्यार गरज ना, आमी म्हणलें जेजू जेजू म्हजो सोमी, जेजू जेजू म्हणल्यार फायदो ना. खरेंच आमचो सोमी जाल्यार आमी ताच्या उतराचे उतर पाळूंक जाय, ताचे उतर आमच्या जिवितांत पयलें धरूंक जाय. केन्ना आमच्या भुरग्यांक, आमच्या घोवाक, आमच्या बायलेक, आमच्या फोनाक, आमच्या घराक, आमच्या गाडयो आमी चड वालोर दिता, पूण देवाच्या उतराक आमी वालोर दिना. पूण जेन्ना आमी जाणो की आमचे सासणाचें जिवीत जे आमकां भोगूंक जाय ते आमी ह्याच संवसारान भोगूंक पावता, त्या कारणाक लागून जेजू आमकां कितें सांगता, मातुआची ही चीट आयकात, बरे भाशेन वाचात पळय. मॅथ्यू चॅप्टर 6 वर्स नंबर 33. आयकात बरे भाशेन कितें म्हणटा तो. 33. ही आमची लास्ट स्क्रिप्चर धरी. आयज मातशें आयज लांब जालें, हांव आनीक चड वगत घेवचो ना, कित्याक हांव समजता की तुमकांय वचोंक जाय आमच्या सिस्टर मारियाक, जे तिका लॉटरी लागल्या ते मातशे ते पयशे बँकेन घालूंक जाय, म्हणटा पयलीं मातशें करया. वर्स नंबर 33, मॅथ्यू 6:33. कोणे वाचूया मातशें प्लीज. देवाचे राज आणि तुमकां तो आपणाक मानवलेली कोत्ता, तो बेस तुमी पयलीं सोदात, आनी ह्यो सगल्यो वस्तू तो तुमकां दितलो. ते म्हणटा देवाचे राज राज आणि तुमकां तो आपणाक मानवलेले करता, तो भेस तुम्ही पयलीं सोदात, आणि ह्यो सगल्यो वस्तू तो तुमकां दितलो. तो आमकां ताणें आमकां दिल्यात. भाव भयणीनो, आयकात बरे भाशेन. आमी ह्या संवसारान जेन्ना आसा, आमची चोत्राय कित्याचेर वता. ह्या वेळार आतां तुमी देवाचें उतर आयकतात. खूब जाणां म्हणटलीं, अरे बाबा हो आनी कितलो वट घेतलो आतां आनी शिकोवपाक, आतां वेळ जालो, आतां आमकां जेवण करूंक जाय, आमचें खावंक जाय, भुरग्यांक जेवण दिवंक जाय, हें करूंक जाय, फाल्यां कामाक वचोंक जाय. आमची सिस्टर मारिया म्हणटली आतां रात जाली, आतां म्हाका न्हिदोंक जाय. खूब खूब वस्तू आहात आमकां, पूण देवाचें उतर म्हणटा देवाचे राज आनी तुमकां ते आपणाक मानवलेले करता, तो बेस तुम्ही पयलीं सोदात. Seek first the kingdom of God and its righteousness. All these things shall be added unto you. आमी कितें करता? आमी देवा कडेन म्हणटा, सायबा म्हाका बेसावनी भर, सायबा म्हाका न्हवरो दी, सायबा म्हाका ग्रँडमदर कर, सायबा म्हाका ग्रँडफादर कर, सायबा म्हाका पाद्री कर, सायबा म्हाका एक गाडी दी, सगळें दी. आनी आमची बेसांव पयस वेतात. पूण आमी देवा कडेन येतात तेन्ना ताच्या उतरा प्रमाणे आमी मागणी करया, सायबा तूं जावन आसा म्हजो सोमी आनी देव, तुका कितें जाय हांवें केल्लें, तूं म्हजो सायब, तूं म्हजो दोनी, तूं म्हजो देव, तूं म्हाका सांग तुज्या उतरा प्रमाणे तुका कितें जाय हांवें केल्लें. आनी हे आमचे मागणे जे आमी करता देवा कडेन येवन, जेन्ना आमी ते भाशेन मागणे करता की देवा म्हज्यो खूब गरजो आहा, पूण हांव म्हज्यो गरजो फाटीं दवरता, कित्याक तूं जाणय म्हज्यो गरजो, म्हाका तुका सांगपाची गरज ना. तूं म्हाका सांग म्हज्या सोमी आनी दोनया हांवें कितें करूंक जाय. तूं म्हजो सोमी आनी दोनी. आयज हांव तुजे कडेन येयलां, कित्याक सगळीं जीं वर्सां आसलीं हांव फकत तुजे कडेन येतालो आनी म्हणटालो, गिव मी, गिव मी, गिव मी, माय नेम इज जिमी.
आणि देखून आयस्तान हांवें सगळे गिमी गिमी बंद करता आणि आयस्तान फकत तुजे कडेन येता आणि सायबा म्हणटा तूं म्हजो सोमी, तूं म्हजो दोनी, तूं म्हजो देव, तूं खरेंच म्हजो सोम्या. हांव तुका तुजे कडेन येयलां. हांव कितें करूंक जाय सायबा? कितें काम ह्या संवसारान म्हाका कितें तुवें निर्मिलाय? कितें म्हाका ह्या संवसारान घातलाय? कित्याक लागून? हे म्हाका सोजमणी दी. आणि हे जे तुवें म्हाका घडोवन हाडलाय हे म्हाका तुजी कृपा दी, तुजी शक्ती दी, तुजी गोटाय दी, तुजी जाणवाय दी की हांव ह्या संवसारान तुजी खोशी करूंक पावतलो. आणि खरेंच जेन्ना हांव देवाची खोशी करता म्हाका सगळें देवाचें म्हाका चिपकून फावो जाता. ही बेसांव म्हजी येतात आणि म्हाका सगळें देवाचें बरें फावो जाता आणि हांव स्वर्ग ह्या संवसारान जिवंक पावता आणि मत्तकूच त्या खऱ्या स्वर्गार हांव जेजू कडेन पावता. ओके, Praise God. Harkan Jesu. आर्गां तुका जेजू, वाखाणणी तुका जेजू. म्हणटच आयज भाव भयणीनो आमी हे मागणे करुया. आमी आयज काबार करच्या पयलीं आमी ह्या रोमकाराची 10वी चीट आणि 9 आणि 10 वर्ड एक मागणे करुया. आणि हांव जेन्ना मागणे करता तुम्ही म्हज्या बरोबर हे मागणे करात. रेडी आहात तुम्ही सगळी? Yes, brother. बरें, सगळी आमी आमचे दोळे बंद दवरुया आणि म्हज्या बरोबर तुम्ही हे मागणे करात. हांव म्हणटा आणि तुम्ही म्हज्या फाटल्यान म्हणात आणि खरेंच आमी आमच्या सोम्यांक, आमच्या जेजूक आमचो सोमी आनी दोनी मानूया. आणि आयज आमी या देवाच्या उतरान रिगून खरेंच देवाचे उतर शिकून हे आमच्या मनाची नरसणी करून हे देवाचे उतर आमी सदां आमी पाडुया. आणि ह्या भाशेन ह्या संवसारान आमी स्वर्ग बगूंक आमी पावुया. कित्याक जेन्ना आमी देवाची भुरगीं, देवाक जाय आपल्या भुरग्यांक ह्या संवसारान स्वर्ग बगूंक. कित्याक आमकां शिकयलां की ह्या संवसारान आमकां कश्ट बगूंक जाय, आमकां हे करूंक जाय, आमकां भीक मारूंक जाय, आमकां खरेंच गरीबपण करूंक, आमी गरीबा भाशेन चलोंक जाय. ही सगळी फोट आमकां सांगल्या. पूण जेन्ना आमी खरेंच देवाच्या पाटलांत, जेजूच्या पाटलांत आमी देवाची भुरगीं, ताका जाय आपली भुरगीं खरेंच स्वर्ग भाशेन ह्या संवसारान जिवोंक आणि त्याच्या उपरांत त्या खऱ्या स्वर्गार पावोंक. ओके, तर आमी आमचे दोळे बंद दवरुया. मोगळा बापा, हांव तुका आर्गां आनी वाखाणणी दिता. हांव तुका आर्गां आनी वाखाणणी दिता. भाव भयणीनो, तुमकां जी तुम्ही अजून पासून तुम्ही तुमचो मायक्रोफोन मातसो म्यूट दवरला, तुमच्यान ह्या वेळार तो ओपन करूंक जाता. नो प्रॉब्लेम. आमच्यान सगळ्यान एका फॅमिली भाशेन हे मागणे करूंक जाता. कित्याक हे जे मागणे आमी करता जेन्ना आमी वाचतले पळयतले भावार्थ दवरूंक जाय काळजान आनी उलोवंक जाय आमच्या तोंडान. आमी तोंडान आमचे तोंड उक्ते करून उलयना जाल्यार आमकां हे मागणेचो कसलोच वालोर जावचो ना, कसलोच फायदो जावचो ना. देखून ह्या वेळार आमचे फकत दोळे बंद दवरुया आनी आमचे तोंड उक्ते करुया आनी मागणी करुया. ओके, मोगळा बापा, हांव तुका आर्गां आनी वाखाणणी दिता. मोगाला बापा, हांव तुका आर्गां आनी वाखाणणी दिता. तुझ्या पुता जेजू पासत तुझे उतर म्हणटा रोमकाराची 10वी चीट वर्ड 9 and 10. 10वी चीट 9 आणि 10. खरेंच जेजू सोमी म्हूण तुझ्या तोंडान उच्चारशी, आणि देवान ताका मेलेल्यांतलो पुनर्जीवन केला. म्हूण आमी काळजान भावार्थ दोत्ता. आणि ह्या वेळार म्हाका काळोख मेळटा.
मुझा कालजांतान हांव बावाट दोत्ता Moshe आणि देवाक मानवलेली जाता हांव मुझे तोंड उक्ते करून उचारता आणि म्हाका ह्या वेळार तारण मेळटा जेजू तूं म्हजो सोमी आनी दोनी हांव बावाड दोत्ता तुजेर आनी तुज्या उतराचेर जेजू तुवें खुर्सार म्हजी सगळीं पातकां घेतली आणि तूं खुर्सार म्हजे पातोक घेवन मेलोय तूं जेजू आतां एक नवी रचना जाल्या जेजू हांव एक सर्गीच्या बापाचे भुरगें जाला आयस्तान हांव म्हज्या मनाची नडसणी कोत्तलो आयस्तान हांव म्हज्या मनाची नडसणी कोत्तलो तुज्या उतरा वरवीं आर्गां तुका जेजू वाखाणणी तुका जेजू वाखाणणी तुका जेजू आर्गां तुका जेजू वाखाणणी तुका जेजू आर्गां तुका जेजू वंदन तुका जेजू तुका जेजू तुका जेजू हालेलुया जेजू या वेळा बाबा जेन्ना तुजी भुरगीं तुका वाखाणणी आनी मोहिमा दितात या वेळार पेकोवणी फावो जाता या वेळार जेन्ना आमी आर्गां आनी वाखाणणी दितात तुजो पवित्र आत्मा आमच्या बरोबर हा आनी या वेळार आमकां पेकोवणी फावो जाता आर्गां तुका जेजू वाखाणणी तुका जेजू आर्गां तुका जेजू वाखाणणी तुका जेजू तुज्या भावाक तुका जेजू ताच्या हाडांनी या वेळार मोहिमा तुका
धन तुका जेजू हालेलुया हालेलुया तुमच्या मध्ये ज्या लोकांक या वेळार पिकोणी फावो जाल्या मातशे तुमचे हात वयर करा मातशी गोवायकी दियात कित्याक या वेळार म्हणटा खूप लोकांक तुमकां या वेळार पिकोणी फावो जाल्या कोणाक पिकोणी फावो जाल्या या वेळार
कोण गवायकी दिवपाक तयार आसा ह्या वेळार? गवायकी जेजूक आनी पवित्र आत्म्याक दियात. कोणाक पेकोणी फावो जावंक जाय आसली ह्या वेळार? कोणाक पेकोणी जाय आसली? हॅलो Galaxy J6. Go ahead. go ahead. Hello, sister. Oh, Anifa. Hi, Anita. I'm hi, hello, Anifa. Yes, praise God. sister. Jesus. Sister, maka accident zalo on February 16th. Okay. February 16th. आणि म्हाका डॉक्टरान सांगले पांयार वेट घालपाक जावपाना म्हणून. आता आर्गां दिता आसतना दोन्ही पांयांचेर वेट घालून हांव उबे रावले. Thank you, Wow, Jesus. praise Praise you, God. Jesus. Thank you, Jesus. आर्गां तुका Argan जेजू, tukan वाखाणी तुका Jesus. जेजू, Praise you, आर्गां तुका जेजू. Thank you, Thank Lord. you, वाखाणी Jesus. तुमच्या तुमकां बेकोणी फावो जाले ह्या वेळार तुमच्या मनान तुमकां एक शांती मेळ्ळ्या देवाची. खूब लोकांक ह्या वेळार फकत बेकोणी फकत तुमच्या कुडीन मेळोंक ना, पूण तुमकां जी शांती मेळ्ळ्या ह्या वेळार जो पेस आसलो तुमच्या मनाचेर तुमच्या काळजान हो पेस पयस जाला. ह्या वेळार तुमकां पेकोणी फावो जाल्या. जो लोकांक ह्या वेळार पेकोणी मेळ्ळ्या मातशी तुमी फुडें सरोन आर्गां आनी वाखाणी महिमा दियात जेजूक. ह्या वेळार तो तुमची गोवायकी जितना तुमी ह्या वेळार जेजू आयकता, पवित्र आत्मा ह्या वेळार आयकता. That is something suspicious, right? Jacinta, हा येस you म्हाका wanted एक to... What we are trying to see. माझे बोरी दुखताल्यो खूप दोन्ही साइडीन एकदम ब्लोट जाताले ते बरे झाले आता Argan tuka Jesu. Argan tukan आर्गां Swami. तुका जेजू, वाखाणी तुका जेजू, Argan tukan Jesus. आर्गां तुका जेजू. Jesus, thank you. Thank you, Jesus. Counseling and you to a downloaded file and that Thank you, Jesus. आणि कोण हा? आणि कोण हा? Maria Gonsalves. Yes. Sister कॅटिक टेस्टिमनी दिवंक जाय आसली. so it will come as like that. गोंयच्या थोडे काळजान पेन आसली ते आता तेका बरे दिसले लायट जाले आणि दोळे बी तेका कॅटरायट हा एक्चुअली तो आता म्हणटालो आता आपणाक बरे दिसता. Argan Jesu. आर्गां तुका जेजू, Argan Jesus. Argan Jesus. आर्गां तुका जेजू, वाखाणी तुका जेजू. Reshma. रेशमा, yes रेशमा. Praise God. Praise God. From last night, म्हाका न्हू म्हज्या तोकली सारकी झोड जाल्ली आनी my nostril I cannot breathe. Medication will have a different law. Yeah, sang by. From last night, I was getting headache very much. Breathe also. Ata days and worship also my nostril got opened like and the heaviness of my head disappeared. Praise God. Praise Praise God. Lord. Thank you, Argan Jesus. tukan dunia. Argan tuka dunia. Argan tuka dunia. आर्गां तुका जेजू. How great is our God. Man, praise How God. awesome is our God. Praise God. Thank you, Jesus. अजूनही हात खूप जाणां अजूनही हात तुमकां लॉस दिसता जाल्यार मातशी तुमी व्हिडिओचेर येनाकात फकत जेजू आर्गां दियात. Yes. Hello, Argan. brother. Hello, Yes, brother. sister. Yes, sister. Yes. हांव अनिताची मामा लेतिसिया Oh, ग्रेशियस. Leticia. वय सिस्टर सांग. म्हज्या आतांच न्हू हड्ड्यां सारके बोल्लोले आसलोले ते आतां तूं कोत्ता प्रेयर कोत्ता जेजू आर्गां दिता तेन्ना म्हाका सारकी लूज जावन म्हाका सारकी जिवाक बरें दिसता आतां. आर्गां तुका जेजू. आर्गां तुका जेजू, वाखाणी तुका जेजू. जेजू क्रिस्त. आर्गां तुका जेजू. God bless you. आर्गां तुका जेजू. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Praise Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Jesus. Glory to you, Lord Jesus Christ. Praise you, Jesus. Hallelujah. अजूनही हात कोण तरी अजूनही हात जाल्यार मातशी जेजूक आर्गां दियात, वाखाणणी दियात. कित्याक हो वेळ
फकत तुम्ही फकत पेकोणी दिवपाचो न्ही, फकत जेजू कारगान ताका मोहिमा दिवपाचो वेळ कोणी तरी हा जाल्यार मातशी दियात. येस सोनिया, Sonia? येस. ब्रदर तुवें जेन्ना म्हणलें तुज्या भुरग्याक एनॉयट करता म्हणून आय वॉज स्टील आय कांट. Praise God. Praise Lord. You were slain in the spirit. Yes. Yes. Yes, thank you, The Lord. Holy Spirit touched you, knocked you off. You No, were her- knocked off in the spirit. Praise Praise God. God. Praise Praise God. Lord. Yes. Thank you, Jesus. Thank You you, are Jesus. anointed child of God. Praise Hallelujah. God. Praise Thank you, God. Jesus. Praise God. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank Praise you, you. Jesus. Gunya tuka arga somiya Thank you, Jesus. तुवें Thank ताका you, तुज्या Jesus. रोगटान नाणोयलें आणि कोण हा? अजूनही कोण हा? Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 Thank you, Jesus. Praise you, praise you. आणि कोण Anybody हा? else? Anybody else? दिवंक जाय आसली मार्या. Huh? Katie wanted to give a testimony today. Okay, Katie, come. See if she is there. She's there. Unmute. Katie, unmute kor. We have to analyze that this is unusual and we have to report it. Yeta. I Katie. Yes, sister. Yes, Sister Kathy. Go ahead. Go ahead. Sang. Good evening, म्हज्या भाव भयणाक. Good हांव evening. भयण केटी गोंयांत म्हजी टेस्टिमनी दिवंक सोदतां. Go ahead. सगल्यांक तुमकां म्हज्या बायबल स्टडी ग्रुपाक बरी सांज जावं येता आनी हांव म्हजी टेस्टिमनी तुमकां दितां. मायाचे 13 तारखेक म्हजो दावो दोळो तांबडो जाल्लो. म्हजे भयणीन असोच खबर घेवपाक फोन केलो तेन्ना हांवें तिका म्हजो दोळो तांबडो कसो जाला म्हूण सांगलें. म्हजे भयणीन आनी म्हज्या पुतानूय म्हाका सांगलें की COVID-19 हाका दोळ्यांची सिम्पटम आसात. हांवें टेस्ट केल्यार बरो. भिवपाची कसलीच गरज ना अशें म्हाका भयणीन म्हणलें. हांव तुजे पासत मागतां. मायाचे 15वे सोनवार आसलो तर हांवें टेस्ट केलो आनी म्हजो रिपोर्ट पॉझिटिव्ह आयलो. 2 दिसां उपरांत म्हज्या पुताची बॉडी दुखपाक लागली आनी ताणें COVID-19 टेस्ट केलो. ताचोय टेस्ट पॉझिटिव्ह आयलो. रिपोर्ट मेळल्या उपरांत हांवें आमच्या बायबल स्टडी ग्रुपांत मागूंक मेसेज घातली. भयण मारियान म्हाका दीत दिलो आनी सांगलें COVID-19 हे व्हायरस म्हळ्यार कांयच न्हय. तुमी फकत जेजूच्या उतरांचेर भावार दवरात आनी तूं वेनिसडे शिकवणेंत वांटो घे. म्हज्या पुतान आनी हांवें कांयच भिरांत घेवंक ना. हांवें गोठाय घेतली आनी आमच्या बायबल शिकवणेंत वांटो घेतलो. दुसऱ्या दिसा ब्रादर जो हाणें म्हाका पर्सनल कॉल केलो आनी आमची खबर घेवन म्हाका दीत दिलो आनी जेजूच्या उतरांचेर वयर समजणी दिली आनी ताचेर हांवें नियाळ करीत रावली. तशेंच हांव मॅथ्यू आवेसवर 11वी वोळ 23 ते 24 वाचून हाचेर वयर हांव नियाळ करताली आनी दुसरी मागणी पासून चालूच आसली. तेन्ना म्हजो भावार्थ अदीक वाडलो. कोरोना व्हायरसाचे मागणे आमी दिसा दिसपटी म्हणटाली आनी नियाळटाली. तशेंच जेजूचे खुर्सार हुमकळयले स्टॅच्यू हांव म्हज्या दोळ्या मुखार हाडटाली आनी म्हज्या मनांत म्हणटाली की जेजू म्हज्या पुता आनी म्हज्या पासत खुर्सार मेला आमकां जिवीत दिवच्याक आनी आमी ह्या संवसारांत जिवूं. म्हजो भावार्थ वाडत गेलो. तशेंच ग्रुपांतल्या सगळ्या भावा भयणांच्या मागण्यान आनी ब्रादर विन्सेंटाच्या मागण्यान आमी बरी जाली. जेजूच्या गायांनी आमी एकदम बरी जाली.
जेजूचे मोहिमे पासत जेजू तुका दिन वाचता आणि आर्गां काळजाचे कोलायतात. आर्गां आणि वाकाणी तुका जेजू आनी एक फावट सगळ्या म्हज्या भाव भयणां देव बरें करूं म्हज्या काळजांतान. Amen, amen, amen. Amen. Wow. Amen. Praise Amen. God, Very good. Kathy. And God bless Very you, sister. good. God Yes. bless you. Let your faith increase more and more. होय. आणि आता तुका मेवला ते देवाचे उतर तू दुसऱ्याक दी. दुसऱ्याक कोविड जाला तेन्ना तांकां जेजूची ओळख दाखय. Okay, sister. Praise God. Beautiful. Praise it. God. Praise God. आणि कोण आहा? जोबो तुका कितें म्हणूंक जाय? ना ब्रदर. जाला ब्रदर? मागणे करूया निमाणे. होय मागणे करूया. कोण कोत्ता निमाणे मागणे? पपेचुआ आहा गेले. हॅलो जोबो कर रे बाबा. पपेचुआ गेले. देशीस. ना आहा ते आहा. कोत्ताले करू तेका सिस्टर Yeah, मारिया. next time. नेक्स्ट टाइम तो कोत्तुई. तू कर पपेचुआ. ओके. देवाची मोगाळ दू. देवा कारगा. Praise God. मोगाळ बापा, मोगाळ पुता, मोगाळ पवित्र आत्म्या, आम्ही तुका दिन वाचता या वेळा खातीर. ब्रदर विन्सेंटाचे उतर आम्ही आयकले. बरे भाशेन आमच्या मनांत गेला. हिब्रुवाच्या चिठीन 4 अवेस्वर 12 वळीन अहें बरयला. खरेंच देवाचे उतर जिवे आनी बलिश्ट. जितले पावटी आमी देवाचे उतर आयकता तितले पाटी देव आमकां अदीक बलिश्ट करता आनी तेजे उतर आयकोन वावरान घालपाक आमकां अदीक शक्ती पवित्र आत्मो दिता. मोगाल बापा तुका आमी दिन वाचता सिस्टर मारिया खातीर लेगून तेणे आमकां एकठांय एक जमातीन एकठांय केल्या पासत आमी तुका दिन वाचता ब्रदर जॉन्सनाक आनी आख्खे तेजे टिमीक जे आमकां देवाचे उतर अदीक बरे भाशेन आनी अदीक सुरसुरीत समजयता देखून. हे ल्हानशे मागणे सगळ्या भाव भयणीच्या आदारांत हांव देव बापाक उबारता. आमेन. Amen. 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 Praise Amen. God.